पेडण्या भौशीक बांधकाम खात्यातल्या उदका खात्याच्या मीटर रिडरांक इलेक्शन ड्युटी घाल्ल्यान लोकांक दर म्हयन्याक उदकाची बिलां वेळार मेळूंक ना। सध्या लोकांक 4-5 महिन्यांची बिलां एकाच वेळार दिल्यात, देखून बिलां फारीक करपाक लोकांक अडचणी येतात। हे विशीं तुयेचो आदलो सरपंच निलेश कानोळकार हांणी बुधवारात संबंधित अधिकाऱ्याची भेट घेवन चर्चा केली। 4-5 महिन्यांची बिलां एकदम फारीक करप आमकां शक्य जायना अशें थळावे सांगतात। ऐकात। आता इतकी बिला येयली न्हू, आता 4,000 5 महिन्यांक 4,000 आमचे जांक नाका ती बिला भरपाक। हय ती खंय भरतलो? हे म्हणटात 3 टायम म्हणजे 4,000 भरूचेच पडटले म्हणटात ते। महिन्यांक बिल दिवंक ना, महिन्यांक बिल येवंक ना। महिन्यांक बिल येवंक ना, 5 महिन्याचं बिल आमकां तेच जायना न्हू। आमी अशे काम करतले रोजगार आनी हे करतले, कशे बिल फारीक करतले? उदक पूण नियमीत येताले, उदक नेहमी येता पूण काय आता मीटर हे काढून गेला ते म्हणटा मीटर सारको आसा म्हणटा ऑफिसरान सांगला 3 टायम हे भरा म्हणटा डीडी 3 इन्स्टॉलमेंट पण आमकां जांक नाका ते 4,000 बिल म्हणजे खूप झाले न्हू 5 महिन्याक। ही कोणाची मिस्टेक आमची का त्यांची? हरशी कितले येताले बिल? 360 328 अशे। मग हे चड इले अशें दिसता तुमकां? ओके, आता आमी कितें करपाचें सांगपाचें ना जाला कशें की ते जे कोण मिटर रिडर आसलेले तांकां इलेक्शन कसली तरी इलेक्शन ड्युटी घातलेले गेल्ले, कितें ते सर चालू आसलेले ताका लागून। सो जे म्हयन्यांक जी बिलां हे आसली ती बिलां येवपाची बंद जाली आनी हांकां एकदांच आतां सगळ्यांक बिल भरकस येवन 5 महिन्याचे एकदांच येयला। आतां कितले 5,000 कितें 4,185 कितें तरी येयला ताका। तो बाबडो डेली वेजीसाचेर काम करपी म्हणजे पेंटींग काम करता, तो दिसार कितें पयशे मेळटा ते आतां एकदांच तेजे हरशीं आनी खुबश्या लोकांक हरशीं ते एकदांच भरूंक जायना म्हणून आमी इन्क्वायरी करपाक आयज PWD डिपार्टमेंटान येयल्ले। आमी AE मोरजकाराक मेळ्ळे, थंय आमकां कळ्ळें की बिलाक लागून एक सेपरेट AE आसा आनी तेज्या अंडर 3 जाण सेपरेट JE आसा जे फक्त बिलांचे आनी रेव्हेन्यूचे पळयता। सो हे आमकां कोणाक खबर नासलेली, आतांच आमकां कळ्ळें की ते एक सेपरेट डिपार्टमेंटूय तेंचे आसा ह्या PWD। जो थंय JE कोण आसलो तो म्हणूंक लागलो की तेंचे जे कोण मिटर रिडर आसले ते ड्युटेक आसल्या कारणान ही एकदांच सगळ्यांक बिलां येयल्यात। सो तेका लागून ते कितें म्हणटात की इन 3 इन्स्टॉलमेंट ते पे करूंक शकतात, पूण ते जर पे करतलो जाल्यार ताका एक एप्लिकेशन दिवपाचें पडटा आनी एक DD काडपाची पडटा, जी बिलाचेर निमाणें जे नांव बरयलेलें आसा त्या नांवान ती DD काडूंक जाय। सो ती DD काडून ते 3 इन्स्टॉलमेंटान भरपाचें पडटा। लोकांक फुकटचो हो त्रास मेळ्ळो आसा, कारण की हांगासर लोक 300-400 रुपया कितें बिल येतलें आतां 5 म्हयन्यांनी एकदां 4,000 कितें तरी येयला ते सुबेज कशें दिसता। सो म्हाका दिसता हेज्या फुडें तरी अशें जावपाचें न्हू। एटलिस्ट लोकांक जे बारीक लोकांचेर जे त्रास जाता ते तरी खंय त्रास कमी करपाचे हेजेर सरकारान चड विचार करपाचो गरज आसा। आमचे हरशीं थोडीं बायलां येतात, ती म्हणटा सरकार आमकां 1,500 रुपया गृह आधार दिता आनी लायटीची बिलां 2,000 काडून दितात। सो तो गृह आधार तरी सारको म्हयन्याक दिल्लो जाल्यार लायटीची बिलां पे करूंक मेळपाची। आतां लायटीच्योय बिलां उदकाच्योय बिलां एकदां येयला आनी गृह आधार जे 1,500 मेळ आसले तेवूय आतां 3-4 म्हयने जाले बंद जाल्लेले आसा। सो सरकार दोनूय वाटेन सतयता, तेका लागून जो गृह आधार 1,500 आसा न्हू तोय मातसो वाडोवपाचो, कारण की तो बिलांकूच वयता। सो तो 2,000-2,500 मेरेन सरकारान करपाचो आनी हे येता ते इलेक्शनाक आश्वासन दवरूंक नाकात। इलेक्शन जावच्या पयलीं लोकांच्या एकावंटाचेर घालीत जाल्यार लोकांक खंय तरी तुमचेर विश्वास जातलो।